नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. PWDच्या JETA रिक्रुटमेंटाक कॅश फॉर जॉब स्कॅम जाले. प्रकरण विजिलन्सांत गेले. इन्क्वायरी हुमकळ्ळ्या. आतां सरकार होच रिक्रुटमेंट परत PWDच्या एजन्सी वरवीं करूंक सोदता. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनांतल्यान कित्याक करिना काय म्हणून विजयान PWD मंत्री आनी मुख्यमंत्र्याक कॉर्नर केलो. 70 कोटींच्या मेगा स्कॅमाचेर हाऊस कमिटीक विरोधकांनी नेट धरलो. सरकार कसोच बदलो ना. की एक 3 मेंबर IAS ऑफिसरांची कमिटी केल्ली चीफ मिनिस्टरान. तोच चीफ मिनिस्टर आसा, तेन्नाय आशिल्लो, आतांय आहा. आनी विजिलन्स डायरेक्टरान एक रिपोर्ट केलो. तो म्हणटा ही इज गॉट नथिंग टू हायड, आय विल प्लेस इट ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. प्लीज प्लेस बोथ ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. मुख्यमंत्र्याचें स्वागत करता हांव पयलेंदा की एटलीस्ट ही केप्ट इट ऑन होल्ड. पूण आतां तें दुकान परतें उगडें करूं नाका. आतां हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की जे मनीस इनवॉल्ड आशिल्ले, ज्यांनी लोकांचो फ्युचर काबार केलो, हजारांनी लोकांनी एप्लाय केले, तांचेर एक्शन तूं कितें घेता? सांग बरें आमकां. इट इज अ स्कॅम. Honorable CM then, because of various allegations, directed the vigilance to take the files from PWD, what was there. It was given to PWD. Inquiry is on. As and when the inquiry is totally complete, I will request PWD to take it from them and place it on the table of the house. Right now it is on. In the meantime, we have returned to the vigilance because we are facing acute shortage. Even his constituency, we have to make a lot of works are there, which he is writing, which is bringing notes. कशें करप साय? जे गेले खेपे जाले ते हे खेपे जावचे ना. कित्या वयल्यान तूं ती एग्जाम तूंच कसो करतलो आनी तेन्ना जर पयशे घेतिल्ले हे खेपे घेवचे ना म्हण कित्या वयल्यान? तेच मनशा कडेन वाडोवन घेवचे ना म्हण कित्या वयल्यान? हांव मागता, म्हजो डिमांड आसा, म्हजो डिमांड आसा, GPSCक दी, स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक दी, हेच पोस्ट. परतो प्रोसेस स्टार्ट कर. परतो प्रोसेस स्टार्ट करपाक कित्याक तयार ना? कित्याक त्याच मनशा कडेन परती पावणी करून तुमी विकूंक सोदता. हय म्हजें एलिगेशन. सगळे हाचेर हाऊस कमिटी अपॉइंट करा. आता सर लेट द हाऊस कम टू नो. हाऊसान मंत्री नवो आहा, मुख्यमंत्री तोच आहा. हाऊस कमिटी अपॉइंट कर. विजयबाब बसून घे. प्रश्न विजय विषय घेता. हाऊस कमिटी जाय. दिस इज अ मेजर हाऊस कमिटी जाय. कोंकणी राजभास कायद्याक 35 वर्सां जालीं. सरकार इंग्लिशींतूच चलता. 66 सरकारी वेबसायटी, 18% त्योय अर्धकच्च्यो कोंकणींत. सरकारी गॅझेट इंग्लिशींत. कोंकणी कार्यावळी ग्रांटांक रड. अकादमीची दशा. विजय धरून विरोधकांनी सावंत सरकाराक धुलो. मुख्यमंत्री म्हणटा वेबसायटी द्विभाशीक करपाचें काम खात्यांक सुरू करूंक सांगलां. ग्रांट्स वाडयतले, मात नेमकी डेडलायन दिना. स्पीकर सर, जेन्ना आमगेली कोंकणी एक आमी गोंयकार आनी एक कोंकणी भास तरी आमी इतली कोताय आनी इतली आमगेले त्रास काडे कोंकणी ऑफिशियल लँग्वेज कोण आनी गव्हर्मेंट समज वेबसायटी तर कोंकणी तरी ना जाल्यार आय डोंट नो वॉट इज द स्टेट. स्पीकर सर, कोंकणी वयर बरयल्या, कितेंय दामले जाल्यार इंग्लिशीनूच येता. आमचो प्रश्न विचारपाचो मुद्दो कितें आशिल्लो, उद्देश कितें आशिल्लो? उद्देश असो आशिल्लो की एक मनीस ताका फक्त कोंकणी जर कळटा आनी तो गव्हर्मेंट वेबसायटीचेर गेलो जाल्यार ताका कोंकणीनूच आन्सर कितली मेळटली? वेबसायटी जावं गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो एग्जाम्स आसा, GPSC एग्जाम्स आसा त्यो कोंकणीन जावपाक जाय. कित्याक बाकीचे जे स्टेटीन आसा त्यो ऑफिशियल लँग्वेजीन जाता. गोंय एकूच राज्य आसा, इंडियन गोंय एकूच राज्य आसा जे हे फॉलो करिना. दिसता सगळे सिरियस आहा, गव्हर्मेंट सिरियस आहा, सगळे सिरियस आहा, पूण एक डेडलायन मेळना. अमेंडमेंट केन्ना करतलो तेजी डेडलायन मेळना. कोंकणी केन्ना घातले डेडलायन मेळना. एक डेडलायन दिया न्हू. इतली सिरियस आहा जाल्यार स्पीकर सर. ग्रांट्स जे तुवें उणे केले ते तुवें वाडोवचे. दुसरें स्पीकर सर, जे कोंकणी अकॅडमी आहा ही म्हाका दिसता इट इज इन डिलॅपिडेटेड कंडिशन, इन व्हेरी बॅड कंडिशन. यू नीड टू रिलोकेट दॅट. स्पीकर सर, जी बायलिंग्वल वेबसायट आसची हाच्या खातीर सरकार कंटिन्युअसली एफर्ट्स करीत आसा. ऑफिशियल लँग्वेज आमचे डायरेक्टर ऑफ IT आनी GL हांच्या मदीं ऑलरेडी मिटिंगूय जाल्या आनी सगळ्यो बायलिंग्वल वेबसायटी करच्यो हाच्या खातीर ऑलरेडी काम सुरवात जाला. आमी IT डिपार्टमेंटाच्या वतीन GL हेका डेजिग्नेटेड एजन्सी म्हणून ऑन बोर्ड घेतल्या. एट प्रेजेंट www.goa.gov.in हाजेर
पयली तांचे जो मेन कंपोनंट जो आसा हो बायलिंग्युअल लँग्वेजीन म्हणजे इंग्लीश आनी कोंकणींतल्यान सगळ्या मेन कंटेंट जो आसा पळय न्ही हो कंटेंट सगळ्या वेबसायटीचेर आसा. आमी कोंकणी ग्रँडूय येता फावटी वाडयता म्हणून सांगलां आनी बाकीचे सगळे आमी कन्सिडर करता आमचे. माजनाच्या वादाक लागून देवस्थानाचे उत्सव बंद पडूंक जायना ते खातीर प्रशासकाक अधिकार दिवंक कायद्यांत दुरुस्ती करतले. येता त्या अधिवेशनात दुरुस्ती हाडपाचें रेव्हेन्यू मंत्र्याचें उतर. गोंयच्या कितल्याशाच देवळांनी माजनाच्या वादाक लागून उत्सव आडकतात. भाविकांक उत्सव करूंक मेळना, प्रशासक उत्सवूच बंद उडयतात म्हणून मयेचो आमदार प्रेमेंद्रान इशू काडिल्लो. 2 ग्रूप जे महाजनांचे आसता ते त्याच वेळाचेर जेन्ना फेस्टिवल जावपाचें आसता त्याच वेळाचेर तेंच्यांनी ते कॉरल्स उद्भवता आनी एडमिनिस्ट्रेटर जो आसता तो फक्त लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपाचें तो तितलें काम करता. वेरेज जे सगळे भावीक भक्त आसता तेंचो हेतू कितें आसता की हे फंक्शन बरे भशेन जावपाक जाय, पण ते महाजनांक ते पडलेले नासता. हे लोकांची धार्मीक जे भावना घेवन येतात लोक तेंचे थंयसर खच्चीकरण जाता. म्हणून कायद्यान असो एक तरतूद जावपाक जाय की एडमिनिस्ट्रेटराक इतलो पावर दिवपाक जाय की कशाच पद्दतीन तो उत्सव थंयसर बंद जावपाक जायना. अशें एक सरकारान एक ठोस कायदो किंवा इम्प्लिमेंटेशन करपाक जाय जेणे करून खंयचोच उत्सव झगड्या लोकांची जर आसा जाल्यार ते तेंच्यांनी इन द कोर्ट ऑफ लॉ झगडोनी, पण उत्सव खंय तरी थांबोंक जायना ही काळजी घेवन सरकारान एक नवो अमेंडमेंट हाडपाक जाय अशें म्हाका दिसता. स्पीकर सर, there is a recent judgment as far as the administrative tribunal is concerned, where they said that Mamladar has no power in relation to religious duties. Now, looking at this, I think there needs to be some amendments to this act, and we are looking forward to get amendment to the act in the next assembly session. Okay. पालिकांनी गुप्त मतदान आता वाऱ्यार. पालिका कायदो दुरुस्ती पास. मडगांव नगराध्यक्षाचेर अविस्वास थारावा वेळार बॅलटाच्या सुवातेर नगरसेवकांनी हात दाखोवन मतदान करपा विशीं अध्यादेश हाडिल्लो. तो आतां कायदो केलो. हें बिल लोकशायेक व्हायरस. एकल्याक लागून सरकार लोकतंत्रीक वेवस्था काबार करूंक उठला म्हूण विजय आनी विरोधी पक्ष फुडारी युरीन आवाज चडयलो. स्पीकर सर, हें आमी आमच्या आंगार घेवचें न्ही. हांव तुजे कडेन कळकळीची विनंती करता तुमचे कडेन, तुमी तांकां सांगा हें रिकन्सिडर करपाक. हें एक म्युनिसिपालिटी खातीर सगळ्यो स्थानीय संस्था ज्यो आहा लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट बॉडीक हें तुमी दुयेंस कॅन्सल लायतात. एवरी इलेक्टेड काउन्सिलराक ही रायट टू सिक्रेसी म्हणटा ती आसपा जाय. आनी एक क्लॉज म्हाका दिसता यू हॅव एडीड, द ऑनरेबल मिनिस्टर हॅज एडीड एज ऑब्जेक्ट्स एंड रिझन्स. यू से that councillors can be influenced by vested interest. So I would like to ask the Honourable Minister, are you trying to do character assassination of councillors or insult the people who voted them? That is one. He's not doing anything. This bill, Speaker Sir, is going to turn into a virus. This will spread and multiply and it will kill the democracy not only in municipalities all over. आमी खूब वेळ जाले पुराण आयकता. जाला कितें खबर आहा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे सांगता बरेचशे फावटी म्हणजे सायन मारप आनी मागीर परत आसा तशें आनी कितें तरी करप आनी परत सेक्रेट बॅलेट घालप आनी आपल्याक जाय तें करप. हें स्पीकर सर चल्लेलें आसा. एकदां जर उडयलो ओके, एकदां सायनी मारून जर कोण कोणाक उडयता आसत जाल्यार तो परत तेच सायडींतल्यान रावंक जाय. हेवटेन तेवटेन करीत. स्पीकर सर, अमेंडमेंट ऑलरेडी म्युनिसिपल एक्टान आहा. अमेंडमेंट ऑलरेडी आसा. 6 म्हयने He is not aware of it. तेवटेन There is an amendment. You can't put a no confidence in 6 months. सर कशाच पद्धतीत डेव्हलपमेंट जावची ना. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जाला. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जाला. नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक 2023 मान्य जाला. लोकांच्या प्रकल्पाचे अर्ज घेवन बसतले पंचायतींक उपाय. 30 दिसां भितर अर्ज हातावेगळो केलो ना जाल्यार पंचायतीचो सचिव अर्ज थेट BDOक धाडटलो.
BDOन 30 दिसांत क्लियर केलो ना जाल्यार डीम्ड क्लियर. सरकारान पंचायत कायदो दुरुस्ती विधानसभेत पास केली. पंचायतीचे अधिकार काढून घेतले. आपल्योच पंचायती भ्रष्ट म्हणून सरकार मान्य करता काय म्हणून विरोधकांचो प्रश्न. ब्रिंगिंग अबाउट द अमेंडमेंट आम्ही सिंपल थिंग केला. जे डेप्युटी डायरेक्टर वयताले 30 दिसांत तरी डिसायड जायना, सेक्रेटरी डिसायड जायना, पंचायत डिसायड बॉडी डिसायड करना जाल्यार सेक्रेटरी BDO धाडटलो. BDO विल सी द मेरिट. Within 30 days, BDO will decide and send it, and he will assume the powers and he will give the decision. जे deputy director करतालो ते BDO करता. So it is at a much lower level. It is devolution of power rather at a lower level. We are giving away the powers what higher authority was trying to exercise. We have simplified the whole thing so that the common man जो पंचायत वयता कितें application दिता, permission जाता, simplify जाले. इतलेच आमी केल्ले आसा by this amendment. Is the minister trying to tell the House that panchayats of the BJP are corrupt and that they are seeking bribes for licenses, occupancy and other permissions? Does he have to bring this amendment, especially because his local bodies are infested with corrupt karyakartas? What is the problem? Please explain. I think you have already covered this point when you spoke. Because, sir, Honorable Minister, let us move Mr. ahead. Vijay Sardesai is using the word corruption. He is alleging there is corruption and trying to let us move ahead. I have not said a word on that. I am not even in your objects you are talking of transparency and efficiency. I would suggest those in favor, please stand up. In favor of the bill, please stand up. BJP पंच corrupt म्हणून उभे रावल्या तुम्ही. तूच म्हणता मरे. हांव पंच corrupt म्हणवा हा. Those against, the ayes have it. The ayes have it. गोंयच्या जमनी बळकावपाच्या केशींची तड लावंक नेमिल्लो तपास आयुक्त रिटायर्ड जस्टीस जाधवान आयोगाचें कामकाज सुरू केलें. 44 केशींची सगळी म्हायती बेगोबेग दिवची. सगळ्या केशींक एकच जबाबदार अधिकारी नेमचो म्हूण ताणें SITक सांगलां. SITचो इन्चार्ज DYSP आनी PI सुनावणेक आशिल्ले. आयुक्त आसगांव वाठाराची स्वता पळोवणी करतलो. गोंयांत कौदळ घाल्ल्या जमनी बळकावपाच्या केशींचेर तपास आयुक्त रिटायर्ड जस्टीस VK जाधवान आयोगाचे कामकाज सुरू केले. पहिल्या दिसा ताणें केशींचो नियाळ घेतना 44 केशींची पुराय म्हायती जाता तितले बेगीन दिवची म्हूण SITक निर्देश दिला. आतां मेरेनच्यो वेगवेगळ्यो केशी वेगवेगळे अधिकारी हाताळटले. तशें जाल्ल्यान केसींत सुसूत्रताय येना हें निरीक्षण नोंद करून ताणें सगळ्या केशींचो एकठांय रिपोर्ट दवरूंक तांचेर नदर दवरूंक एक जबाबदार अधिकारी नेमचो म्हूण ताणें SITक सांगलां. SITचो एडिशनल इन्चार्ज DYSP संतोष देसाय आनी PI सकाराम परब सुनावणे वेळार हाजीर आशिल्ले. जमीन बळकावपाचे केशी आनीकूय आसूं येता. कोणाकूय तांच्यो जमनी बेकायदेशीर पद्दतीन बळकायला म्हूण दिसता आसत जाल्यार तांणी SIT कडेन वचचें म्हूण उलो. आसगांवांत सगळ्यांत चड जमनी बळकावपाची केशी आसात. ते खातीर तो सगळ्यात पयलीं बिरेस्तारा आसगांव वाठारांत भोंवडी काडून थंयची जमिनी परिस्थिती पळयतलो. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. धारगळ पेडणे सेल्फ एक्सिडेंटांत एकलो आगताक गेलो. निर्वडे झार बाजारांतलो वासुदेव पेडणेकार म्हणटा तो 25 वर्सांचो तरणाटो मोटरसायकलीन कामाक वतालो. बॅलन्स वचून गाडी डिवायडराक आदळ्ळी आनी पडली. रायडर वासुदेव थंयच सोंपलो. पेडणे पुलिसेन येवन पंचनामो केलो. धूळ उडालेली म्हणून मी गाडी थांबवली तर ही गाडी पडलेली दिसली इथे आणि तो माणूस तिकडे पडलेला आणि मग मी उतरून लगेच मग ॲम्ब्युलन्सला कॉल केला. त्याच्या साईडून गाडी वगैरे गेली होती? सेल्फ आहे ना? एअरपोर्टात टॅक्सी चलोवंक नोटिफिकेशन नासतना RTOन फॉर्म दिला तो खंयच्या कायद्या सकल ताचें स्पश्टीकरण मागूंक टॅक्सीकार पेडणे RTO कडेन पावले. हो फॉर्म फक्त म्हायती एकठांय करूंक म्हूण तांकां जाप. फॉर्माचो कायदेशीरपणां तपासूंक मोपा एअरपोर्ट टॅक्सी संघटना आनी थळावे लोकल टॅक्सी संघटनेन RTI घाला.
सरकाराक कितें इन्फॉर्मेशन जाय हे सरकारान एक दिला हे कायद्याच्या अंतर्गत ना कायद्यातून ना हे फक्त सरकारान तुमकां किती क्वांटिटी आहा ती कलेक्ट कर सांगला म्हणजे सरकारान अजून मेरेन नोटिफिकेशन काढूंक ना की तो थंयसर स्टँड नोटिफाईड करपाक जाय नोटिफाय जावना अजून काढून ते करपाकूच हो प्रोसिजर माहिती आनी खंयच्या जाग्याचेर पयलीं सरकारान हो जो फॉर्म्युला आमकां पेडणेकारांक जो एप्लिकेबल म्हणजे फॉर्म दिला हो आनी खंय तरी तेंच्यांनी दिला काय तर ते केन्ना दिवंक ना सो म्हाका तरी दिसता की जे लेटर 5 तारखेचेर आमदारान हाडले ते लेटराचो उलगडो ते आमदारानूच करचे खरी हांकां हक्क आसा ते आयज लोकांक भायर दवरलेले आसा आयज एक सगळे निदर्शनाक हाडले की थंयसर बॅज नासतना गाडयो चलयतात मिटर नासतना गाडयो चलयतात थंय तांकां परमिशन ना की थंयसर कावंटर दवरचे खातीर सगळे बेकायदेशीर जितके कामां जातात एअरपोर्टाचेर जातात आनी हे सगळे अधिकाऱ्यांक खबर आसा पूण तेंचे हात बांदलेले आसा ते कांयच करूं शकना आतां आमी हेच्या फुडें जी कितें कार्यवाही करूंक जाय किंवा आमची कितें फुडली एक्शन जातली ती आमी मिटींग घेतली आनी ठरयतले वगत पडल्यार संप किंवा रास्ता रोको जे कितें मार्ग लोकशाही मार्गान आमकां जे करूंक मेळटले ते आमी करपाची आमची तयारी आसा आनी GCAची कुडचड्या वेले SAG ग्राउंडाची देखरेख करपाची तयारी आसा SAGन परवानगी दिल्यार दुसऱ्याच दिसा सावन मेंटेनन्स सुरू क्रिकेट कोच नेमून कुडचडे केपें आनी सांगेच्या भुरग्यांक हाय क्वॉलिटी क्रिकेट प्रशिक्षण दिवपाचोय प्लान कुडचडे ग्राउंडाची दश जाल्या साधन सुविधा सारक्यो ना म्हूण कांय दिसा फाटीं प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो ते उपरांत GCAची हालचाल सो त्या लेटराची दखल घेवन हांवें SAGक बरयलां ऑलरेडी की ह्या ग्राउंडाचे एक एटलिस्ट मेंटेन करपाक आमकां कितें तरी परमिशन दिवचें म्हणून एज अ सेक्रेटरी आनी गोवा क्रिकेट असोसिएशनाच्या वतीन हांव हांगा फूल टायम कोच एक घालपाक सोदता म्हाजो पर्सनली म्हाजो हें आसा इंट्रस्ट आसा की कुडचड्या वाठारांतले जितले प्लेयर्स आसा तांकां एक बरी सवलत मेळची एक बरें कोचिंग मेळचें आनी हे कुडचडे एक बरें कोचिंग सेंटर जावचें क्रिकेटी खातीर हेजोय म्हाजो प्रयत्न आसा हांवें ऑलरेडी SAGक लेटरूय केला आनी ह्या लेटरान हांवें नमूद केलां हांवें बरोवनूय दिलां की लेटरान की हो ग्राउंड आसा तो आमकां GCAक आमी मेंटेन करपाक दिवचो आनी हो मेंटेन करपा खातीर हांवें म्हाज्या मॅनेजींग कमिटीचें हांवें म्हणजे आमच्या मॅनेजींग कमिटीनी आमचें डिस्कशन जालां आनी आमच्या मॅनेजींग कमिटीचें अप्रुवल आसा आनी शक्यतो आमी हो नॅट्स जो तुमी पळयता आसतले हो सामकें कंडिशन हेजे वर्स्ट जाल्लें आसा कितें नॅट्स ना भुरगीं भायर प्रॅक्टीस करता विकेट रेडी ना कांयच ना सो हो GCAच्या वतीन आमी रेडी करतले आनी येता ते काही दिसां भितर आमी हांगा कॉन्ट्रॅक्टर घालून फक्त आमी रावल्या त्या SAGचे अप्रुवला खातीर एकदां SAGन अप्रुवल दिलें जाल्यार हांव व्हेरी नेक्स्ट डे हांगा काम करपाक शकतलो भोमा हायवेच्या इश्यूचेर कांय लोक थळाव्यांक फुसलावन राजकारण करतात रस्त्याचो हो विशय 1971 विरोध करतल्यांक कांयच खबर ना प्रियोरचो आमदार मंत्री गोविंद उलयलो खोर्लेच्या रस्तो रुंदीकरणाचेर PWD मंत्री खंय उपाय काडटलो भोमा आनी खोर्लेच्या लोकांची बसक जाली लोक म्हणटा रुंदीकरणान कितलीं घरां वतलीं तें खंय PWD मंत्र्याकच खबर ना जेन्ना 11 सेम अलायनमेंट जो अलायनमेंट तुमी आयज आमकां RTI मागल्या बरोबर दिला आपालिपा खेळटाले जेन्ना एक्विशनाक हे लोक गेले तेन्ना खंयच्यान रोड वयता आनी कितें हेजे अंदाजूच लोकांक नासलो आमकां काळखान दवरून हे एक्विशन चालू केल्ले तेणी तेन्ना आमी RTI घातली आनी जेन्ना आमकां हो प्लॅन दिलो पळय आयज जर तूं म्हणटा न्हय देवळां वचना जाल्यार हो प्लॅन आमकां खंयचो दिला तुमी तुका हेकाची खबर नासतली 11 जेन्ना जे एज्युकेशन जाला पळय तितून BJP सरकारूच हो अलायनमेंट कॅन्सल करपाक झगडटाले गोविंद गावडे आज आमदार आसून गोविंद गावडेच्या कारकिर्दीन हे जावना दीस इज द इश्यू ऑफ 1971 ह्या लोकांनी पळय हे जे कोण आहा पळय ते भुरगे तांकां कांय खबर ना खोर्लेचो विशय कितें आसा तो तुमी कायदेशीर आमचे PWD मिनिस्टर जे आसा तांकां तुमी विचारपाक जाय न्ही पण डेफिनेटली एज अ सिटीजन आनी एज अ कॅबिनेट कलीग असल्या कारणान डेफिनेटली ह्या सगळ्या गोष्टीचेर चर्चा आमी केल्ली आसा काल तो आनीक तो लोकांक भडकोवपाचो प्रयत्न करता देवूळ वता देवूळ बिळू काय वतना ही गोष्ट हांव सगळ्या गांवकारांक सांगपाक सोदतां पण विशय अजुनूय प्रलंबीत आसा ही आशिल्ली सकाळची अपडेट परत रोखडेच मेळया
प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.